कितलोसो तेंप जालो पेडणेच्या दोनूय मतदारसंघांनी उदकाचो खर उणाव जाणवता म्हूण आमदार अजित आरोलकारान मांद्रे मतदारसंघातल्या उदका समस्या विशीं उदक खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करून उदका पुरवण सुळसुळीत करपाची सुचोवणी केली। तशेंच मांद्रे मतदारसंघात एका म्हयन्या भितर उदकाची समस्या सुटावी जातली म्हूण आमदार अजित आरोलकारान सांगलें। पेडणे मतदारसंघात चांदेलांतल्यान येवपी उदक 6 वरां थांबोवचें आनी मांद्रे मतदारसंघात 6 वरां उदका पुरवण सोडची अशी सुचोवणी आमदार अजित आरोलकारान अधिकाऱ्यांक दिली। उपरांत आमदार अजित आरोलकार हांणी चांदेल हांगाच्या नव्या 15 MLD प्रकल्पाच्या कामाची पळोवणी केली। माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली मोरजी गांवांत इतलो व्हडलो मेजर इशू आहा, उदीक कंटिन्युअसली ना 4-5 दीस उरल्यार बाकीच्या गांवांनी आहा थंय PWDचे टँकर्स जाता, म्हाज्या पर्सनली टँकर्स जाता, उदीक दिवप चालू आहा पूण थंय काही भागांत कित्याक टँकर्स पावना आनी कंजेस्टेड आसल्या कारणान रोड कनेक्टिविटी ना म्हणून टँकर्स पावना, थंय मातसो प्रॉब्लम जाता आनी हेच्या कारणान ते उदीक जे आसा ते मांद्र्या पाव मेरेन तेचो फ्लो जो आहा तो रिड्यूस जाता आनी ताका लागून वयलो भाग खंयचे आहा थंय उदीक पावना। ताका लागून आमच्या स्थानिकांक मातसो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा। ताका लागून आयज मिटींग घेतली कित्याक हे 8 दीस आमी प्लॅन करताले पर्सनली बसून म्हज्या ऑफिसान की कितें करप। लास्टाक सोल्युशन अशें येयलें की अर्दे जर डिवायड करीत जाल्यार म्हाका दिसता बरें पडटलें म्हणून आयज तेंचे कडेन डिस्कशन केलां। जर आमकां 6 वरां टोटल 24 वरांतल्यान 6 वरां पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी कंप्लिटली पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी शटडावन केलें आनी 6 वरां पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी फ्लो दिलो आनी पेडणे प्लस पॉयंट कित्याक तांकां टँक्स आहात अवेलेबल सगळ्या कडेन, तांकां स्टोरेजूय मेळटा आनी उरलेली 6 वरां सेकेंड हाफ आहा ती उरलेली 6 वरां जर एंटायर पेडण्याक शटडावन केल्यार कांयच प्रॉब्लम जावचो ना कित्याक तांकां स्टोरेज टँकाची आहा, टँकांतल्यान उदीक तांकां येतलें। पूण म्हाका मांद्रेन प्रॉब्लम आहा पूण उरलेली 6 वरां जर ती मेन पायपलायन जर डायरेक्ट कनेक्ट जर आमकां मेळत जाल्यार आमकां एंटायर कोस्टल बेल्ट आनी सगळें आहा जो आयज त्रास जाता तो जावचो ना। सो म्हाजें इंटेंशन इतलें आसा 6 वरांचो फ्लो आहा तो 4 वरां सुद्दां आमकां मेळत उदीक न्हू जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या स्थानिकांचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। तेंचे एंटायर सगळो प्लॅन रेडी करून घेवन येता म्हटला खंयसर वाल कशे बसोवपाचे कितें आनी तेंच्यांनी सांगल्या की एक टीम तयार करता हे हेका लागून प्रोजेक्टा खातीर आनी ते टीम 18 तारीख 4 ती टीमूय घेवन येतले आनी हो प्लॅनूय सगळो रेडी करून घेवन येतले आनी खंय वाल आमकां मेन घालपाक जाय जाल्यार त्या दिसा आमी एक्झिक्यूट करता। सो 18 तारखे उपरांत 15 दिसान सगळो प्लॅन हो रेडी जातलो। सो प्रॉब्लम कितें आहा आमचो 15 MLD न्यू प्लांट आहा तो जून मेरेन कंप्लीट जातलो, इंजिनियरान सांगला जून मेरेन कंप्लीट जातलो मागीर आमकां इतलो इफेक्ट जावचो ना। पूण म्हाका दिसता तो प्लांटूय जाल्या उपरांत हो प्लॅन आमी असोच एक्झिक्यूट केल्या म्हाजे दिसपान बरो जो पर्यंत 30 MLD प्लांट जायना तो पर्यंत। कित्याक आयज पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीन 5 MLD शॉर्टेज आनी म्हाका 7 MLD शॉर्टेज। पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीन 8,500 कनेक्शन आहा आनी म्हाका मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन 9,500 कनेक्शन आहा। सो मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी मेजर कनेक्शन्स आहा। सो आतां हे कशें शेअर करप उदीक तेजेर विशय चालू आहा। 30 MLD प्लांट येयल्या उपरांत कोणाकूच कांय प्रॉब्लम आसचो ना।